Tarkai begi Volba veli udrushi Tarkai begi Volba veli udrushi Kalka tuli karu kamka Uswara tu haru kamka Amchi batra utronato Sosticine da kumpoto Tarkaye begi Volba veli udrushi Tarkaye begi Volba veli udrushi सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आज जावन आसा दुसरे नवेन इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे आयचे मिसाची मांडावळ सांबाळटा सांत जोसेवास समुदाय सेंट पॉल समुदाय लिटल फ्लावर सेंट ट्रिजा समुदाय आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सर्कस समुदाय मार्टवेन समुदाय सेंट थॉमस समुदाय आवर लेडी ऑफ वालंकनी समुदाय आनी सेंट जोसेफ समुदाय ह्या सगळ्या समुदाया खातीर आमी देवाक आर्गां दिवन तांकां तांचे कुटुंबा खातीर आमी मागता देवान तांकां सुरक्षीत सांबाळून आनी सायबीण माय भाशेन अदीक बाबार्थाचे नमुणे तांकां करूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागता तशेंच आयचे दिसा मागूंक लायता आपल्या लग्नाचो दीस हो वार्षिक वरोस ती संभ्रमता विवियन आनी देब्रा आनी शीना आनी जेसन ह्या आमच्या काजरी नव्या जोड्यां खातीर आमी देवा लागीं मागुया आनी देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण तांचे खातीर मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं मोगाच्या भयणी भावानो आयच्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन भावार्थाची आमी अदीक वळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचेशी राव आमच्या बावतिजमाच्या दिसा थावन आमकां भावार्थाचे देणे फावो जाला क्रिस्ती भावार्थाची अदीक वळख घेवंक तशेंच आमच्या बऱ्या देखींतल्या ही भावार्थाची वळख दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां सगल्यांक आपोवणें आनी जबाबदारी आसा ह्या आधुनीक काळान आमी जियेतना मनीस कांय पावटी संवसारी वस्तू फाटल्यान घुल जाल्लो दिश्टी पडटा ताका देवाच्या उतराक आनी मागणें करूंक वेळ आसना अशें आमी करता तेन्ना आमचो भावार्थ अदीक वाडचे सुवातेर तो इल्लो इल्लो उणो कसो जावन आमी शेळमळी जायत वेता तर आमी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान भावार्थाची वळख वो दोतोन शिकोवंक अदीक भार घेवंक आमी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची वळख आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूचो आदार आनी जेजू आमचेशी रावो म्हूण ह्या मिसाचे बेटेन मागुया बाबा भयणीनो आज जावन आसा क्रिस्तेन्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार आज सेवाधर्माच्या वावराक भेटयलोलो आयतार दर एक सेवाधर्मीक वरोस जावन आसा आमकां आमच्या मनशाचे सोडवणी खातीर केल्ली अजापाचो उगडास हाडटा आमी ह्या सेवाधर्मांत पोरगोट करता तें देवाचें उतर आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां ह्या सोडवणदाराच्या येण्याक पुर्तेपणी तयार जावंक उजवाड दिता तर आज ह्या दुसऱ्या आयताराक आमी किरीत भाशेन ही दुसरी वाट पेटयतल्या आनी ही बेतलेमाची वाट जी आमकां उगडास करता आंकवार मारयेचे आनी बाग्यून झुजेच्या केलेल्याच्या यात्रेचो ही वाट आज किरीत भाशेन खुणायता तर आमचोय भावार्थ अदीक मारये भाशेन आमी ओळखून घेवंक आनी दुसऱ्यांक दितना आमी खरेंच सर्वेस्पराचे मार्ग आमच्या जिवितान तयार करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.
आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वगता देवा आनी तुमकां बाबडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एपासोत भाग्यवंतनांच्या अखबार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकुलूत सरा देवा तुज्या पुताक आमी दावी दावी मेळूंक वेताव. संवसारीक कोरण्यो आमचेर वाटेर आडकोड जायना जावच्याक सर्गीचे साणवायेन आमची मोना उजवाडाय. हे पोरी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासू चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. बारूक प्रवोदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजाल्या तुजे दुखीचे आनी कोंतीचे आंगले काडून उडय. सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबिताय नेसून ये. तुका गुटलावंक देवाच्या प्रमाणीकपणाचो मांत घाल. सासणाक जियेता ताच्या वैभवाचो मुकूट तुज्या माथ्यार घाल. कित्याक मळबा काल राष्ट्रां आसात तितल्यांकूय देव तुजो पोरजोळ दाखोवंक सोदता. कित्याक प्रमाणीकपणा वरवीं शांती आनी भोक्तीपणा वरवीं नावरोप हें नांव देव तुका सासणाक दितलो. उठ जेरुजाल्या आनी उंच दोंगरार चडून वच आनी उदेंतीक तुजे दोळे लय. भोव पवित्र देवाच्या हुकुमान ओस्तोमच्यो आनी उदेंतीच्यो तुज्यो पूत धुवो नव्यान एकटवल्यात त्यो पळय. देवान आपलो उगडास केलो देखून तीं सोगलीं आनंदान भरल्यान. तुका सोडून गेल्लीं तेन्ना पांयांनी चलून तीं गेलीं आनी दुस्मान तांकां आंबडून वखताले जाल्यारूय तोरी आतां देव तांकां राजकुंवरां भाशेन वैभवान पोत्तून हाडटा. दर एक पर्वत आनी सदां तोखतले दोंगूर कातरून उडोवचे म्हूण आनी जमीन सपाट करच्याक सगलीं फालकी भरून हाडची म्हूण देवान फरमायलां. हे पोरी देवाचे मोहिमेच्या परजोळान इस्रायल भिरांती विणें चलूंक पावतलो आनी देवाच्या हुकुमान सगलीं रानां आनी परमळीत झाडां इस्रायलाक आपली सावळी दितोली. कित्याक देव आपली काकलूट आनी प्रमाणीकपण फांकून आपले मोहिमेच्या परजोळान कुशालकायेन इस्रायलाक वाट दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. पोतून एकदां म्हणुया. आमचे खातीर सर्वेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. सियोनाच्या गुलामांक सोरेस्परान पोत्तून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोन शें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां
आनी आमच्या ओठांतलीं एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब: आमचे खातीर सोरेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. ओन भावाती लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सोरेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सोरेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब: आमचे खातीर सोरेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. जशें नेगेबान उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमच्या गुलामाक पोतून हाड सोरेस्परा. रोडण्या दुकांनी वोंपतात तीं, कायोनां घालून कोत्तात लुवणी. जबाब: आमचे खातीर सोरेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. वेतां वेतां दुकाबरीत चोरलीं, हातांत घेवन वोंपचें बी. येतां येतां गितां गावून आयलीं, मातयेर मारून कोणसाचें बरें. जबाब: आमचे खातीर सोरेस्परान व्हड व्हड अजापां केलीं. बागयोंत पावलोंक फिलिप्पारांक बरयलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, हांव तुमचे पासत प्रार्थना कोत्तां तितलेय फावटी कुशालकायेन तें कोत्तां, कित्याक तुमी शुभ वर्तमान आयकलां त्या दिसा सावन ते आयज पर्यंत तें परगोटूंक तुमी म्हाका आदार दिला. जाणें तुमचे मोदें हो वावर सुरू केला, तोच क्रिस्ता देवाचो दीस हे पर्यंत हो वावर शांती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. जेजू क्रिस्ताच्या काळजान तुमचो सगल्यांचो हांव कितलो मोग कोत्तां तें तुमी जाणात. अदीक श्रेश्ठ तें तुमी सोडून वेचिनात. कदींच तुमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडो म्हूण तुमी जाणाय आनी अदीक खोल जावंक म्हूण हांव मागतां. हे पोरी निर्मळ आनी निरपराधी जावन क्रिस्ता देवाच्या दिसाक तुमी तयार आसल्यात तेन्ना जेजू क्रिस्ता सोवें उत्पन्न कोत्तात त्या प्रमाणीकपणाचो फळां देवाचे मोहिमेक आनी वाखाणणेक तुमी भरून येतल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार कोत्तात, तांच्यो वाटो नीट कोत्तात आनी आख्खे मनशाकूल देवाचें तारण पुरगोडटलें. Alleluia, 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 Alleluia. सोर्विस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. तिबेस सेझराच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पोंस पिलात जुदेयाचो राजपाल आसतना, हेरोद गालिलियाचो उपराजा आसतना, ताचो भाव फिलीप इतुरिया आनी त्रांकोनीत प्रांतांचो उपराजा, आनी लिसानिया आबिलेनियेचो उपराजा आसतना आनास आनी कायफास पुरोम यादनीक आसले तेन्ना जुआवांक जाकारियासाच्या पुताक ओरोण्यांत सर्वेस्पराचें उतर पावलें. जॉर्दना लागसार गांवांनी वचून पातकाचे बोगसोणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान पुरगुटीत तो भोंवलो. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे हें जालें. तें अशें: तो ओरोण्यांत
आड्डोतल्यांचो ताळो सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. दर एक फालकें बरोवन येतलें, दर एक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो. वांकडे तिकडे मारोग नीट जातले आनी गुंड्या फातरांचे आसात ते सुडसुडीत जातले आनी आख्खे मनशाकूच देवाचें तारण पळयतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमानी वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन क्रिस्त येण्याच्या दुसऱ्या आयतारान भितर सरता आनी आयचे दिसा आमी हे दुसरें नोवेन मारिया इमाकुलाद हाची परब आमी समोर उमताना आमी मारिया बाबार्थाची देख घेवन आमी आमचो बाबार्थ न्हवसरूंक आनी खरेंच जिविताचो आमी मारोग तयार करूंक, सर्वेस्पराचे मारोग आमी तयार करूंक आमकां सगल्यांक पवित्र सभेक उलो. दोग जाण धर्मीक मनीस आसले आनी हे धर्मीक मनीस भासाभास करताले. म्हज्या धर्मांत अदीक म्हाका बरो मारोग दिसती पडटा, बरो म्हजो धर्म म्हाका मारोग दाखयता. दुसरो म्हणटालो ना, म्हजो धर्म खरो धर्म म्हाका तो सारको मारोग दाखयता. आनी भासाभास ते करीत आसले तेन्ना एक क्रिस्ती धर्मीक मनीस त्या वाटेन पावून सरलो. हे दोगूय भासाभास करता आसतना अकस्मात तांची नदर ह्या क्रिस्ती धर्माच्या मनशाचेर गेली आनी तांणी ताका आपोवन हाडलो आनी म्हणलें, आमी दोगूय झगडटा, सांग तर आमच्या धर्मा मदें आमचो धर्म कोणाचो सारको, खंयचो धर्म आमकां खरें सर्वेस्पराचो मारोग दाखयता. क्रिस्ती धर्माच्या मनशान ओगो रावन ताणें सगली खालतिकायेन तकली बागयली आनी म्हणलें, तुमचे दोगांयचे धर्म तुमचे हिसपान सारके आसात. पयले सुवातेर हांव म्हजी तकली बागयतां, कित्याक तातूंत उजवाडाचें किर्ण आसा. देव ह्या किरणा वरवीं तुमकां उजवाड दिता म्हूण हांव खुशाल. पूण म्हज्या धर्मांत म्हाका पवित्रपण करूंक आनी पवित्र जावंक अदीक म्हाका आपयता. इतलेंच न्हय, म्हज्या धर्मांत पवित्रपण आसा खरें, पूण पातकांत भरलेलीं मनशांय ह्या धर्मांत आसात. म्हज्या धर्मांत म्हाका पवित्र पुस्तक देवान दिलां. ह्या पवित्र पुस्तका वरवीं म्हजें जिवीत मांडून हाडूंक म्हाका आदार मेळटा. दुसरे सुवातेर म्हाका म्हज्या धर्मांत सातां भोगतां आसात. म्हज्या धर्मांत म्हाका साक्रामेंत आसात. साक्रामेंत म्हणजे दर एके म्हज्या जिविताचे घडयेक कशे तरेन हांवें जिवोवचें, कशे तरेन एक एक पावंडो हांवें चडचो, हो म्हाका सर्वेस्परान शिकयलेलो आसा. म्हणटकूच हे सातूय साक्रामेंत म्हज्या जिवितांत पवित्रतायेचे वाटे चलूंक म्हाका आदार दितात. इतलेंच न्हय, म्हज्या जिवितांत अदीक हांवें नवसरणी करूंक दर दिसाक म्हाका सेवा धर्माची वर्सां अदीक म्हजे सोडवणीचो इतिहास नियाळूंक म्हाका आदार दिता. म्हणटकूच म्हजो देव म्हाका पयले सुवातेर आपल्या उतरा वरवीं उलयता, साक्रामेंता वरवीं म्हाका पवित्र करता, सोडवणीच्या इतिहासाचो उगडास सेवा धर्मीक वर्सां वरवीं करता आनी हांवें कशे परेन ह्या संवसारांत जियेचे, म्हजे मारोग हांवें नीट करचे ते म्हाका दर दिसाक तो उगडास करता. म्हजो धर्म म्हाका म्हज्या जिवितांत बरे तरेन जिवंक आपयता. हें आयकून ते दोगूय मनीस ओगे रावले आनी ह्या बाबाचे अदीक जिवीत आमचेहून सुदोड, अदीक जिविताचे बऱ्या मार्गात चलता म्हूण आयकूंक आपलें जिवीत नवसरूंक आपले वाटेन गेले. मोगार बाबा भयणीनो, आयचे पयलें वाचक बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. बारूक प्रवादी चिटणीस आसलो जेरेमियास प्रवाद्याचो. आदल्या कोरारान वचात आनी पळयात, तुमकां जेरेमियास प्रवाद्याचे पुस्तका उपरांत बारूक प्रवाद्याचें पुस्तक मेळटलें. आनी बारूक प्रवादी किरीत भाशेन जेरेमियास आनी बारूक प्रवादी दोगूय बरोबर जियेता आसतना राजाचे ते खेळण्याचो माल जाल्लो. कित्याक राजा ते धर्म परगडटात ते आयकोन आसलो.
लोक तांची टिका करतालो, लोक तांकां खेळटालो, लोक तांकां सोतायतालो. आनी असले वेळार बारूक प्रवादी लोकांक उगडास करता. तुमी गुलामपणान जियेतात, एके विधवे भाशेन तुमी आसात, तुमची भुरग्यांची मोडी रस्त्यार पडलेली आसात. पूण चोत्राय दुरात एक वेळ येतलो ज्या वेळार तुमची भुरगीं आयच्या वाचपान आमकां मेळटात. ऊठ जेरुसलेम आनी उंच दोंगरात चडून वच, कित्याक उदेंतीक तुजे दोळे लाय. बो पवित्र देवाच्या हुकुमान ओस्तुमतेच्यो आनी उदेंतीच्यो तुज्यो पुतो धुवो नव्यो एकटवल्यात त्यो पडे. म्हणजे तुज्यो पुतो धुवो परतून बरे तरेन कुंवरा भाशेन न्हेसून येतली. दे विल बी कमिंग लायक प्रिन्सेस टू यू, प्रिन्स एंड प्रिन्सेस. म्हणटकूच बी हॅपी, द टायम हॅज कम टू रिजॉयस. आनी किरीत भाशेन सांगा, देवान आपलो उगडास केलो देखून ती सगळीं आनंदान भरल्यात. तुका सोडून गेल्ली तेन्ना पांयांनी चलून ती गेली, तुजी भुरगीं बारा पांयांनी चलून गेली. आतां दुस्मान तांकां आबळून व्हरताले पयले, तरी आतां देव तांकां राजकुंवरा भाशेन वैभवान परतून हाडटा. आनी बाबा भयणीनो, खरेंच आसियेचो राजा येता. आनी कांय दिसां व वर्सां उपरांत हे जेरुसलेम पोरजेक बोणकोणींतलो तो सोडटा बाबा भयणो. आनी सगळीं बाबा भयणो जुदेव लोक पुतो धुवो आपल्या गांवघरा वेता. जे प्रवाद्यान बारूक प्रवाद्यान बाकीत केल्ले तें देव बाबा भयणो तांची सोडवण करून तांकां किरीत भाशेन ह्या सोडवणीच्या इतिहासान जी सोडवण बासयलेली ती सोडवण फावो करता. आतां बाबा भयणो, बारूक प्रवादी 100 शेंकडे आदीं जेजू जल्मच्या आदीं तो हें बाकीत करता. आनी जे बारूक प्रवाद्यान बाकीत केल्लें तें सगळ्या राष्ट्रांक बाबा भयणीनो लागू जाता. आनी जेजू किरीत भाशेन येता तेन्ना सगळ्या राष्ट्रांक सोडवण फावो जाता. जेजू आपूण मरून सगळ्यांक आमकां सोडवण हाडटा. आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटींतलें वाचप. बागेवन पावलो फिलिपकाराचे समुदायाक बरो मानतालो, कित्याक की समुदाय ताचो बरे भाशेन परामोस करतालो. जेन्ना बागेवन पावलो बोणकोणींत आसलो तेन्ना तो म्हणटालो, हांव म्हजी न्हय पूण त्याच जेजू क्रिस्ताची बरी खबर तुमकां परगटूंक आयला, तुमी बरे तरेन जियात. 3 वस्तू तांकां सांगता. हांवें शांती पावोवंक म्हाका खात्री आसा तुमी देवाचें उतर जेजू ये पर्यंत तुमी खात्रेन जियेतली. म्हणटच 3 वस्तू तुमच्या जिवितान तुमी करच्यो. ह्या आयच्या वाचपान आमी आयकता. पयली वस्त तो सांगता, तुमी एकामेका सवे ओदीक आनी ओदीक मोगान वाडूंक तो मागता. पयली वस्त म्हणजे एकामेका सवे तुमी मोगान वाडात. दुसरी वस्त, तुमची जाणवाय आनी ओळख जावंक म्हूण हांव मागता. म्हणजे तुमी ओदीक आनी ओदीक जाणवायेन आनी देवाचे जेजू क्रिस्ताचे ओळखेन तुमी आपले जिवीत सारू. आनी तिसरी वस्त तो म्हणटा, निर्मळ आनी निरपराधी तुमी जावं. म्हणटच भाव भयणो, 3 वस्तू हे पवित्र सभे कडेन तो मागता फिलिपाचे. पयले सुवातेर तो म्हणटा, मोग तुमचो ओदीक आनी ओदीक वाडो एकामेका सवे. दुसरे, तुमी तुमची जाणवाय आनी ओळख जेजू क्रिस्ताची ओदीक आनी ओदीक तुमची वाडो. आनी तिसरी बाबा भयणीनो, तुमी निर्मळ आनी निरपराधी जावं. हेच आज सगळ्यांक आमकां बागेवन पावलू मागता. आमच्या जिवितान समुदाय कशे आमी जियेता तेन्ना बाबा भयणीनो, आमी एकामेका सवे ओदीक आनी ओदीक मोग आमचो दाखोवप. दुसरे सुवातेर एकामेकाची जाणवाय, आमी देवाची जाणवाय देवाच्या उतरांतल्यान जी घेता ती आमी ओळख दुसऱ्यांक दिवंक. तिसरे सुवातेर आमी आमचें जिवीत निरपराधी आनी निर्मळ ह्या संवसारांत सारूंक आमकां बागेवन पावलू उलोवंक. आयचें शुभ वर्तमान, लुकाचें शुभ वर्तमान आमी गेलां. आनी तुंय आमकां स्नानदातार जुवांव हाची खबर आमकां मेळटा. स्नानदातार जुवांव बाबा भयणीनो खंयच्या वेळार तो आसलो, खंयच्या काळार तो आसलो, हें आयचे वाचपांत शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. आनी स्नानदातार जुवांव अरण्यांत बाबा भयणीनो वचून बोबाड मारून अशें सांगता,
तुमच्यो वाटो तयार करात. सर्वेस पोर येवचो जालो तुमचो बावाट जिवो करात. म्हणटकूच ओरोड्यांत आड्डोतल्यांचो ताडो कितें म्हणटा काय तो सर्वेस्पराचो मारूक. हे इजायास प्रवाद्यान जुआंव स्नान दातार येवचे न्हू आदीं ताणें बाकीत केल्लें बाबा भयणू. शेकडे आदीं ताणें बाकीत केलें इजायास प्रवाद्यान. तें परतून बाबा भयणू स्नान दाता जुआंव येता तेन्ना खरें जाता. कितें आमकां दाखोवंक सोदता देवाचें उतर जिवें उतर. हें उतर बाबा भयणू जें प्रवाद्यांनी सांगलेलें तें खरें जाता म्हूण आमकां दाखोवड करता. जिविताचो मारूक तयार करूंक आमी अदीक आनी अदीक भावार्थ आमचो खोलायेन जिवंक पयले सुवातेर आमकां पवित्र सभा एक नमुणो दिता. कोण तो नमुणो? मारिया आमची माय. बाबा भयणीनो आयच्या दिसा 3 नमुणे आमकां मेळटात. पयले सुवातेर बारूक प्रवादी, दुसरे सुवातेर स्नानदाता जुआंव आनी तिसरे सुवातेर बाग्योंत पावलो. हे तिनूय बाबा भयणीनो आमकां नमुणे आपूण सोडवणेचो कार्य करता आसतना पयले सुवातेर खालतीकायेन हो सोडवणेचो वावर आमी करतात म्हूण ते मानून घेतात खरें, पूण जेजूक बाबा भयणीनो ते बोटां दाखयतात. जेजू जावन आसा सोडवण आमकां हाडटलो तोच तो सोडवणदार. म्हणटकूच ताचे खातीर आमचे मारूक तयार करूंक आमी तयार आसूंक ते उलो मारतात. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो सोडवणदाराक आमच्या जिविताचो मारूक तयार करूंक भावार्थाचे नमुणे आमी जावंक मारिया आमकां देख दिता. मारियेन आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक भावार्थान देवाची वाट तयार केली. जेन्ना देवदूत तिचे सोशी आयलो पयले सुवातेर आपल्याक कसलो संबंद ना हें तिणें उतर म्हणलें, पूण आपलो भावार्थ खोलायेन जेन्ना देवदूतान म्हणलें देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना भावार्थाचेर आयलो तेन्ना ही आसा देवाची चाकून सगली खालतीकायेन तिणें मानून घेतली. देव आमकां 2 दिसाक सोयेक दिता नवसरणीचे, 2 दिसाक सातां भोगतां दिता बाबा भयणीनो, 2 दिसाक आपलें उतर दिता, 2 दिसाक साक्रामेंत आमकां दिता, मिसाची भेट आमकां दिता. नवसरणीचे मनीस आमी जावं अदीक आनी अदीक एकामेकाच्या मोगान आमी जिवंक, अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो ह्या संवसारान आमी जियेतना आमी बाबा भयणीनो तांची देख आमी घेवंक. बाग्योंत आमकां एक नमुणे पापसाय फ्रांसीस गावदाते एत एक्झुल्ताते ह्या आपल्या दाकाऱ्यांत अशें म्हणटा, द चर्च इज होली येट इट इज फिल्ड विथ सिनर्स अँड सो इन द चर्च वी हॅव वॉट इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, द होली बायबल. वी हॅव द सॅक्रामेंट्स, वी हॅव द सेंट्स in order that we may nourish ourselves in order to become holy in our life. बाबा भयणीनो आमकां देवान कितल्या उत्तम देण्यांनी भरल्यात. पयले सुवातेर आपलें उतर ताणें आमकां दिलां पवित्र पुस्तक, दुसरे सुवातेर आमकां साक्रामेंत ताणें दिल्यात आनी आमकां बाबा भयणीनो 2 दिसाक जिवंक नमुणे कशे सगळे बाग्योंत आमकां दिल्यात. आमी बाबा भयणीनो हे सेवाधर्मीक नवें वर्स सुरू केलां. आमची सोडवण करूंक आमी पवित्रपणान जिवंक 2 दिसाक सोडवणीच्या इतिहासाचेर आमी नियाळूंक हें सेवाधर्मीक वर्स आमकां आदार दिता. कशे तरेन आमचें जिवीत आमी नियाळटा हो आमकां विचार आमी करुया. आमचीच नवसणी आमी करता काय सोडवण आमची जातली म्हूण आमकां भावार्थ आसा जाल्यार आमकां आमी विचार करुया. जायते फावटी घडये आमी शेळे मोड्यान जियेता. सुरवातेक आमची उतरां जाल्यार शेळे मोळे आमच्या जिवितान येता. देर इज लॉट ऑफ इनडिफरन्स इन आवर लायफ. कशे तरेन ही शेळे मोळे आमची पयसावंक देव आमकां 2 दिसाक आपल्या उतरांतल्यान जागयता तें आमी जाणो. बाग्योंत पावलो म्हणटा अदीक आनी अदीक एकामेकाच्या मोगान तुमी जियात. इतलेंच न्हय, अदीक आनी अदीक तुमी तुमची जाणवाय बाबा भयणीनो आनी एकामेका सवें देवाची ओळख जाणो जायात. अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो तुमी शुद्ध आनी निर्मळ आनी निरपराधी जिवंक वावरात. हें आमी करतले जाल्यार देवान दिल्ले उपाय आमी वापरूया. बाग्योंत जुसे आमकां मेळटा. ह्या वर्सा पात्र स्कॉट दे बाग्योंत जुजे विशीं हें वरस भेटयलेलें आमचा. तातूंत आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, कांय बरीं उतरां पाप साहेबान म्हणलां, God acted by trusting in Joseph's creative courage. Koshe, arriving in Bethlehem and finding no lodging
where Mary could give birth, Joseph took a stable and as best he could turned it into a welcoming home for the Son of God to come into this world. बाबा भयणीनो, देवान जुजेचेर पातयेलो आनी जुजेन आपली एकमोत दाखोवन जे कितें गोरवांचे गोठो आसलो ताका बाबा भयणीनो सरवंडाराक घेवंक एक बरें गोराबो कसो, एक बरें घर कशें ताणें दाखोवन केलें. देव मनशांचेर पातयेता. आमी तिस्ती बातिजादा वरवीं देवाची आपणायलोलीं भुरगीं. देव आमचेर पातयेता जाल्यार आमचे मारोग आमी तयार करुया, सोडवण आमची करून 2 दिसाक वावरुया. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक पवित्रपण हाडूंक आमी उदीक आनी उदीक आमची स्फूर्ती आमी तयार करुया. उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो पवित्र जावंक जे उपाय पवित्र सभा आमकां दिता ते आमी आपणावया. तेन्नाच की आमचो भावार्थ उदीक आनी उदीक खोलायेन वाडटलो. आमी उदीक आनी उदीक बाबोडताचे नमुणे जातले. उदीक आनी उदीक आमच्या जिविताचे मार्ग आमी स्कोर करता तेन्ना आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक पावतलें. हीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसाची भेटेन न्हय पूण 2 दिसाक आमकां मेळूं म्हूण मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं घडोवन सांबाळलो, आंखवार मरेतान सल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका दिकी पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातयेचें मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करूंक आदार मागून बाबा भयणीनो, आमचो भावार्थ उदीक आनी उदीक खोलाय म्हूण आमची थोडी मागणी त्याच सुर्गीच्या बापाताय आतां आमी उबारुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी, खालतेपणाचे सेवक आनी दूत जावन उतरान तशें देखीन आपले पुर्जेक सोडवणेचे वाटेन चलोवन व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva आयकांचो दाळो भोवती पडात मारतावलो. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला, तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी सोर धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा मोडून नीत स्वताच्या मार्गार चलूंक आनी शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोडून तांकां जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Dunia deva आयकांचो दाळो भोवती पडात मारतावलो. आयज सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलोलो आयतार आमी समारंभता. सेवा धर्माच्या स्वयंभावार्थ्या जिविताचे जोरेंतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पवित्रायेच्यो आनी देवाच्यो मोहिमेच्यो परजोड दाखोळ करतले जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Dunia deva आयकांचो दाळो भोवती पडात मारतावलो. हो ख्रिस्त येणाचो काळ आमचे जिवीत निटायेर घालूंक देवान आमकां फावो केल्लो सोयेग म्हूण उपकारी काळजान वळखून
ह्या काळांत देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसरणेक आयतीन रावूंक आनी सोम्याक घेवंक आमच्या काळजांचो मारोग तयार करूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. Dunia beda, hai kanzotaro, Bukti poran madaulo. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव मोगाच्या बापा, ल्हानविकायेन आनी नम्रतायेन तुजी सवे आमी उबारलेली मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी सोमयाचे दोबाजी केण्याक तयार जातना सेवा धर्मांत आमकां तूं दिताय ते कुरपेन आमचें जिवीत पवित्र सुगुणी आनी बागयोन जायशें कोर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Deva utor, amigeta, takami, sabab bila, sabab santi, civitato, mogan kene, betoneto, mabatuce. Utonata, mogaduka, civitota, mabatuce. Utonata, mogaduka, civitota. म्हज्या बाबा भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुदेशा लावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. दयाळ बापा, खालत्या खर्चांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसून जावन आमच्या सूर गरजांनी काकुलीतीन आमकां आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सोर कार्य आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे पुर्वीक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dodbaraco sorvespor tu. Sorgari संसार बोला तुझ्या वैभवात, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयातनांतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रोगोर पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù lo viene tono. Gesù bello, Gesù ci consola, Gesù lo viene tono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवोनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिताव. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेन देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पोट जोरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांच सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सुरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करूंक आनी आमचे जिविताचो मारूक आमी तयार करूंक भावार्थाची देखी वरवीं मारिया आमकां एक नमुनो. आमचे जिवीत अदीक आनी अदीक तिच्या पांया तोडा आमी दवरतना तिणें दिल्ली देख आमी घेवन आमचें जिवीत आनी आमच्या जिविताची नवसोरणी करूंक आमी 2 दिसाक वावुरता. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयला. ह्या मागण्यांत जेजू म्हणटा तुजें राज आमचे मदें येवंक आमी मागता. जेजूचें राज आमचे मदें येतलें जेन्ना आमी आमच्या दुस्मानाक आमी बोगसणी दिता. ते फावटी आमी बोगसणी दिवंक फाटीं आसा. ह्या वेळार जेजून आमकां शिकयलेलें मागणें म्हणटाना आमी उगडास करुया जांकां आमी बोगसणी दिवंक ना. उगडास करुया जांचो राग आमी दवरता. उगडास करुया जांची सवय आमी अदीक आनी अदीक नोसायेन भोंवता कुडनाटकायेन भोंवता दुस्मानकाय आमी पाळटा. हे सगल्या कर्तुबांचो उगडास करून दुस्मानाक बोगसूंक मागतना असल्या वेळार आमकां बोगसण्याची हातयारां कर म्हूण खतखत्यान जेजून शिकयलेलें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस
आनी आमकां घालून पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या आन्याक आमी बरोशेन उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचे दिसगा तुजे कुशी परम तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता रासूच चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे माय आसूं. मोगान एकामेकाक शांती देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट खोर देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट खोर देवाचे शेरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी सर्वेस्पराचो मारूक तयार करूंक ओरोण्यान आड्डतलो ताडो जो हांव बाप्तिस्ताचो आसलो होच तो सोमी जेजू क्रिस्ताचो मारूक तयार करूंक आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताच्या सुचोवणे प्रमाणे आमी जिवंक आपयता तोच जेजू ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Magala Jesu, tu bo povis Jesu आणि हांव तुका आत्मिक वाटेन तू म्हज्या Favor,
जेवणात देवा वेल्याच्या बोगान मोनात पिराय बाबातान कुशो गोठाय विश्वासान कर्जा बेदोया जेवणात देवा वेल्याच्या बोगान बोगान जेजुया दुयो Baba boiling betokyo Kansan tamchara mungyo Chivi tamche bodokyo Soglia kam kagadiko Tuche sarki nirmoko Soglia kore mogakor Tuzo Jezuru gargor Soglia kam kagadikor Luce sakiri morgor Soglia kore mogakor Tuzo Jezuru gargor Bogan Jezuya duyo Baba moiling betokyo Kansan tamchara mungyo Chivi tamche bodokyo Bogan Jezuya duyo Baba moiling betokyo Kansan tamchara mungyo Chivi tamche bodokyo प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या उत्पीक पोसणाक तुवें दिल्या त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लबदूंक आमकां शिकोय आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. क्रिस्त येण्याचो आज दुसरो आयतार. कळोवन हे भाशेन आसा. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस पेंटा आनी फोंडवे समुदाय, दुसरे मीस सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट आनी सेंट जोझफ समुदाय कोपेल बाट, तिसरे मीस 8:30 वरांचेर आवर लेडी ऑफ अलंकानी समुदाय रेंद्रा बाट, चवथे मीस 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांचे. इमाकुलात कोसिसांव सायबिणीचें फेस्त जातलें 8 तारखे डिसेंबराची. 3 मिसां आसतली आमचे फिरगोजेन. पयले मीस 6 वरांचेर, दुसरे मीस 7:15, तिसरे मीस 8:45 वरां. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक केरीत भाशेन 9:30 मीस जाल्या उपरांत एड्स अवेरनेस प्रोग्राम सगळ्या तरणाट्यांक तशेंच कॅटेकिजम जी भुरगीं आसात तांकांय आसतली आमच्या ह्या इगोजेच्या फिरगोजेंत. म्हणटकूच सगळ्या तरणाट्यां लागीं आनी भुरग्यां लागीं मागता आजीस जावं.
10 तारखे डिसेंबराचो शुक्रार पडला म्हणटच त्या दिसा आमचे पवित्र ओर आसतले 11वे तान सोनवार येता सोनवारा दिसा जे मीस जातले इंग्लीश भाशेन 6 वरांचेर ते मीस जातले आनी दाबोली कॉपेलान 6:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन मीस जाता ते मीस जातले म्हूण आमी तुमकां कोडीत करता क्रिसमस बाजार 22 आनी 23 तारखे डिसेंबराचे आसतलो जांकां खुशी आसतात आनी कोडोवचे आनी आमची तरणाटी जे कितें करतात ते तुमी क्रिसमसाक वापरचे म्हूण आमी मागता वास्को स्पोर्ट्स क्लब आनी कोडूंक लायलां की तांचे गोवा रिवर मॅरेथॉन 12 तारखे जातले कोणाक जी खुशी आसा तेणी केरीत भाशेन ते मागतात जाणी नांवां दिल्यान ते हातून भाग घेतले पूण तुमचे लागीं मागतात 4 वरां ते 12 सकाळचे 4 वरांचे ते 12 वरां पर्यंत दनपारांचे तुमी मातशे तांचो सोयेक दिवचो आनी रस्तो तांकां मातशें उक्तो दवरचो म्हूण ते मागतात उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
Immaculata saibidi amci pasot vinotico. Gesù masayate amca favosaucia. Ratuia Deva amcia surginच्या बापा तुवेन बागेवन तांक वार मारेच्या वारपण फळां दी करून मनशा कुडाक सासनाच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशीन तुजो पूत जिविताचो रुचणार आमचे मोदे आयलो. तो तिचे माये मोगाचे विणवणीन दर एका मनशाक जेसू आनी ताचो संतोष मेळू. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूंक सदां काल आमचे ताय. आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Maria, mai culpeci, coda vinzol moleni. Maria, mai Gesuci, Maria, mai moci. Maria, mai culpeci, coda vinzol moleni. Maria, mai Gesuci, Maria, mai moci. Cansat vocea mopta, mova gotingoța, cimer voce cheloita, mogace mai voce, tu ce